बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्ट मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां पेस्त पिड्या त्रास कोश्ट खोटेपण बोवाळतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांकां बळ दी, कृपा दी, सदांचो व्हिडिओ धाडपाक आनीक तांकां कोवीड पिडेंतली पयस दवर, सांबाळून दवर, सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनी सगल्यो गरजो तांच्यो तूं करून दी. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूं आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें करतां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. आयज जावन आहा 12 तारीख फेब्रुवारीची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो पयलो ती पवित्र जालीं आनी जेजूचे भाशेन नेटान वावर फुडें वतात म्हणून. आमेन. जॉन 16:9. कोणें पातक केलां तें दाखयतलो, कित्याक तांणी म्हजेर बावाट दवरलो ना. तर पवित्र आत्म्यागेलें काम कितें? तूं कातोलीक आहा, मिसा वयता, जरी तर तुका हें आयक येता आनी तुका स्वता आपण कोत्ता तें फाल्स जाल्यार हो पवित्र आत्मो तुवें पवित्र आत्म्यागेलो आदार मागिलो, वो स्वर्गीच्या बापा कडेन रोजार केलें जाल्यार तुका म्हणटा जेजू हो पवित्र आत्मो तुका दाखयतलो कितें बरें आनी कितें वायट. पूण तुगेलें मागणें देवाक पावना, कित्याक तूं पातकांत बुडलोलो आहा. ताका लागून पवित्र जायन आमी देवाक मागणें करपाक पडटलें. हो फकत सोय कातोलिकांक आहा. जीं कातोलीक न्हय तांकां आनी कांय तांच्या जिवितांत कसलो सोयेग ना आनी कांयच बरेंपण ना. कोणें पातक केलां तें दाखयतलो. कोण? पवित्र आत्मो. कोणाक? जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्ना तुका पातक करपाक आनीक तुका दिसपाचें ना, कित्याक तुजे भितर देव आहा. आनीक जेन्ना जो लोक देवाचें उतर आयकोन वो मुगेलें प्रवचन आयकोन तेंगेलें जेन्ना तें लागता तेंच्या जिवितांत तेन्ना तीं आयकोन आपल्यागेलें मन बदलतलीं. आनी हें आतां प्रवचन कोत्ता पवित्र आत्मो कोता. तर हें पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोन तांकां जें तेणी जिवितांनी वायट केलां तांचें जिवीतभर तें तांकां तें पवित्र आत्मो तांकां दाखोवन दितलो अशें जेजू म्हणटा. तर तूं कोणागेल्या प्रवचनां वयतलो जाल्यार तुवें बरें जावपाक, दुयेंस बरें जावपाक वचपाचें न्ही. तूं रितीरां वयता तें दुयेंस बरें जावपाक वचपाचें न्ही. व्हडली मिलाग्र मनशाच्या जिवितांत जावन आसा. आपलो सोल वाटावपाक आत्मो न्ही. आत्मो म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मो. तूं तर तुज्या भितर वायट आत्मो आसतलो, वायट केल्यार, बरें केल्यार पवित्र आत्मो आसतलो, पवित्र जालो जाल्यार तूं. तर हो आमचो सोल आहा हो सोल वाटावपा खातीर देवान सांस घायलो तो वाटावपाक तुका पवित्र आत्मो जो मनीस पवित्र रावन प्रवचन करता तेजोच तुका फायदो जातलो. तूं गेलो रितीराक, तूं पेकोण मेळपा म्हूण गेला, तेजेर तुगेलो पवित्र आत्मो तुगेलो सोल तुगेलो साल्वार जावपाचो ना. तूं बरो जायन परतून तुगेलें वायट जिवीत कोमेस जातलें आनी मागीर तूं तितून आनी दुयेंस लागोन तूं मागीर इफेर्नांत मरतलो, इफेर्नां वयतलो मरोन. तर पवित्र मनीस जातलो जाल्यार एक पवित्र कातोलिकान सोजमणी त्या उतराची दिवपा जाय. म्हजे भाशेन वो जेजू भाशेन, शिसां भाशेन पवित्र मनीस जेन्ना सोजमणी दिता तेन्नाच दुसरो मनीस
आपल्या गेले जिवीत न्हवसरूंक पावतलो कित्याक हिंगा जेजू सांगता पातो केलां तें दाखयतलो जेन्ना तूं हें तुका आज चुकोन तर हें मुगेलें प्रवचन तुका मेळ्ळें युट्यूबार तूं मुगेलो कितें थांबनेल कितें चोयन तर तें क्लिक केलें आनीक तुवें वो आयकपा लागलो व्हिडिओ जाल्यार तुका हो पवित्र आत्मो म्हजे वरवीं उलयता तो तुका दाखोवन दितलो तुज्यो चुकी गुन्यांव वायट जिवीत आनीक तुजेर दुयेंस येयलां तें तुजेर बेबदीकाय लवटीकाय आनीक पोजोळपण आनीक सगळें तुजेर पळे येयलां तें तुका दाखोवन दितलो हें सगळें वायट पवित्र आत्मो तुका दाखोवन दितलो पूण देंवचार कितें म्हणटलो वायट आत्मो देंवचार म्हणटलो तुवें हें तें सगळें वायट केलां आनीक हितून कांय तुका भिवपाची गरज ना कित्याक संवसार तेसो कोण चलयता सगळे मनीस कोताय तुवें कांय भिवपाची गरज ना तो तुका देंवचार जात दितलो आडायन दवरतलो फाल्स सांगोन फोट सांगोन तूं हितूलो भायर सोन वयतलो म्हणून देंवचाराक कळ्ळें कित्याक आतां तुका हें पळय तूं प्रवचन आयकता तें पवित्र आत्मो तुजे कडेन उलयता हेकाच लागून आमकां दर कॅथॉलिकांक पवित्र जावपाची सारकी गरज आहा कित्याक जेन्ना कातोलीक पवित्र जातलो तेगेली उतरां पळय उलयता तो पवित्र आत्मो उलयता कित्याक तेजे भितर देव आहा आतां जे पळय म्हजे भितर आहा तो तुकाय तेंच जातोलें तुंय प्रवचन कोत्तलो आनीक पयले सुवातेर मुगेलें प्रवचन तूं चालू दवर कित्याक तुका देंवचार ताळणो घालतलो तुज्या मनांत तूं नीव आहा तें दोणां तेका लागून एक 5-6 म्हयने मुगेलें प्रवचन घे एक हितुली मुगे ट्युबाचेर आहाय 400-500 आहाय तितूले एक लायनीन यो आनी सुशेगाद 5-6 म्हयने कर तेजेर तुगेलो पवित्र आत्मो आनीक तुका मागीर स्वतावपाचो ना पवित्र आत्म्याक कोट्टोलें तूं सारको मार्गार आहा आनीक आपल्याक आनीक हिंगा चान्स ना तूं सगळें पळय उलयता तें सोत उलयता तर आमकां दर कातोलिकांक हें पवित्र जावपाची सारकी गरज कित्याक जेजू म्हणटा कोणें पातो केलां तें दाखयतलो कित्याक म्हजेर बावाट दवरलेलो ना जीं कातोलीक पळय वायट आहाय तीं हें प्रवचन आयकोन पवित्र जातलीं आनीक दुसऱ्या गेले रितीरा भितर गेल्यार तुमी पवित्र जावपाक तुका चान्स ना पूण तुका गोडे बायबलाची थोडी वळख मेळत तूं जे पळय आयताराचें मीस आयकता तुका शर्माव जाता रिडींग जाताय तें आयकोन तुगेलें तें मोतयां स्वता काळजां वयता ते भाशेन रितीर म्हळ्यार तुका तेंचें जातोलें जे परी तूं शर्माव आयकता तूं कितल्या रितीरां गेल्यार तुका तेंच जातोलें कित्याक जो मनीस रितीर कोता तो पवित्र आसना आनीक जो रितीर दिता तुका हें दिता कावन्सिलींग कोता तुगे घाराको येन तुमी रोजार करूं आपयताय तो मनीस पवित्र ना तेका लागून तुमी पवित्र जावपाक पावनाय तुमी तेका म्हयन्या आपयताय रोजार करून कांय फायद ना तो येता रोजार कोता आपल्यागे कितें तुमी कितें दिताय 100 पावंड दिताय 200 पावंड दिताय कितें घेताय दिताय तें घेता आनी तो वयता एसो जाला आमगे कातोलीकपण सगळे पयशे करपा खबरो UK देखून रोजार करपा भोंवताय हूंय पयशे करपा खबरो सगल्यो तर हेका तुमी बंद करात हेजेर दुसऱ्यांगे रोजाराचेर तुगेलें कांय जायना तूं जेन्ना पवित्र जाता तुका वायट आहा तुवें पवित्र जावपा जाय मुगेलें हें प्रिचींग आयकोन जो पवित्र आत्मो उलयता तें आयकोन तुमी पवित्र जावपा जाय आनी जेन्ना तूं पवित्र जाता म्हणून तूं कितें मानून घेता पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा म्हणून आनी तुका मागीर रोजार कांय नाका मार जोक म्हणपा तेंका सगल्यांक हें पयशे करपाचें रॅकीट ब्रादर प्रिचर कोण म्हणटाय ते हिंगा आमकां देव सांगता जेजू क्रिस्त सांगता केलां तें दाखयतलो पवित्र आत्मो दाखयतलो हे प्रिचराच्यान ब्रादराच्यान तुमकां कांय दाखोवपा जायना कित्याक ते तेंचो भितर पवित्र आत्मो ना जेन्ना ते म्हजे भाशेन पवित्र जायन तर आपल्यागे प्रवचन कोतले फुकट करपा जाय तें पयशे घेवन न्ही तूं रोजार करून लोक 100 पावंड दिले 200 पावंड दिले एशें को न्ही हें तेंगेले पयशा लागूं येताय तें कळ्ळें तुमकां जो मनीस
पडे पवित्र जाता तेगेलो $1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर लोन तेगेलो म्हणल्यार तूं फारीक कों नाका कित्याक तो मनीस पवित्र जालो आनीक 50,000 लोन त्याच मनशा गेलो हे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आनी एक कळेर तेणी म्हळ्यार तूं भोर नाका कित्याक तो मनीस पवित्र आसलो तर दर एक मनीस बायल जावं दादलो दर एक मनीस ह्या संवसारांत पवित्र जावपाक गरज आहा हे तुवें रोजार केलें 100 पावंड तुगे फी एश ती जेजूच म्हळ्यार हांवें फुकट दिलां दुसऱ्यांक तुमी फुकट दियात आनीक तुगेली गरज तुगेली अडचण आहा त्या दोणा तुका देव मिलियनांनी कोट्यांनी देखून तुगेली आडकोळ जर आसलोली पयलीं जिवितांत ती देव काडटलो तर आमकां हें सारकें अत्यंत गरजेचें की पवित्र आत्मो दर कातोलिकाच्या भितर येतलो जेन्ना तूं खुद मुगेलें प्रिचींग आयकोन निर्णय निचेव घेतलो की हांव सगळ्यांक वायटकारांक सगळ्यांक बक्षितलो मोदींतलो राग सगळो काडून उडयतलो आनीक सगळ्यांत हांवें मीठ मेर नासलेल्या मोगान देवाच्या मोगान हांव वेव्हार करतलों आनी तेन्नाच पवित्र आत्मो तुज्या भितर येतलो आनीक तुमकां जाय तो लोक सांगतलो लॉंग काट तूं थिंग पावपाचो ना तें लॉंग काट मारता मारता घुंवता घुंवता म्हळ्यार तूं गेलो तुगे विकेट पडली अशी हें शीक तें शीक हितू रोजार कर तितू तेर्च कर हितू 3 उठोन रोजार कर देंपराव कर राती 3 कर आनी केसो काळजा तेर्च कर केसो गायां तेर्च कर केसो रोगता तेर्च कर जेजूच्या हीं सगळीं फकाणां आमी जेजून सांगिलां तें कार्य सारकें करयाय पुरो तुमगे रोजारा तेर्सां माराय झोक लाशाय ते बूक सोगले काडटेल्यो बाडटेल्यो त्यो लाशाय एक काडटेल्यो घरांत दवरनाकाय त्यो लादिन्यो आनीक तेर्स म्हळ्यार फकाणां पवित्र जाल जाल्यार तूं मागीर वचोन न्ही काडटेल्यो घेवन येय तेका लाखांनी पडनाय पूण सद्या काडटेल्यो बाडटेल्यो लाशाय तुमकां तें हितू दोता पेगन वर्शीप पुडाय तुका तेका ते वस्तूक तुका देंवसरान तितू बांदून दवरलो आहा लाशाय सगळे लाशाय ना ते भायर सरपा ना तितूनी ते तेर्सांच्यो ते लादिनूतली आनीक त्या मागण्यांतुली आनीक हे जी तुमकां खूंय लिफलेट दिल्या खूंयची नोयना गेलोली आनी खूंय गेलो सगल्यो लाशाय कोणा तेर्च करपाचो रोजार करपाचो गरज ना भायर मारे सगळें उज घाले तुमकां देंवसार हितू बांदून दवरता जे मेरेन तुमी हितू बांदून आसतली तुमचें कांय बरें जावपा ना उठाय पुरो न्हिदलें ती पुरो तुमगेली पुर्वज माय पाय सगळीं गेली फेरना आतां तुमी उरल्याय ती कोण आजून पडी जिती आहाय ती पूण आतां पवित्र जायाय पातो केलां तें दाखयतलो जे मेरेन तूं जेजूचे भाशेन ऑर शिसाच्या भाशेन तूं पवित्र जायन तर लोकांक शिकयना ते मेरेन लोक कितकोन सुदरतलो जेजू म्हणटा वचोय पवित्र आत्मो पातक केलां तें दाखयतलो पवित्र जायनासतना मनशान दुसऱ्या शिकवण दिली समजिकाय दिली कावन्सिलींग केलें रोजार केलें कांय फायदो ना कित्याक जेजून सारकें साप साप सांगिलां पवित्र आत्मो पातक केलां तें दाखयतलो जण एकल्याक दाखयतलो एक मनशाक दाखयतलो जो मनीस पवित्र मनशाच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्म्याची उतरां आयकता तो ते दोण कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो कित्याक हांव बापाशी वेता आनीक तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें
कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो. तर पवित्र मनशाक देव सगळ्या देण्यांनी भोगतलो. म्हणल्यार कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो. देव तुगेलीं सगळीं कामां अजापां मिलाग्र्यो देव खुद खून दितलो. कोण सर्गीचो बाप कित्याक हांव बापाशी वेता आनीक तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. हिंगा सगळें आमकां कळोन येता की तूं पवित्र जायना जाल्यार तुका आनीक कांय देवाच्या आशिर्वादांत देवाच्या मिलाग्रींत वा कसलेच देवाच्या वस्तूंनी तुका आनीक भाग ना. इकरा देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो. कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें. जेजून संवसारांत येवन कुर्सार मेल्या उपरांत कोश्ट त्रास भोगून देंवचाराचें काम संवसारांत सोंपयलें काबार. आनीक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें. आनीक देंवचाराक संवसाराचेर कांय अधिकार ना. हिंगा सारकें बरयलां हांवें. जेजून सारकें सांगिलां संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर जो अधिकार आदाम एवे कडेन पातक करपाक चिन्हां घालन फोट्यो मारून जो देंवचारांत गेल्लो त्या देंवचारागेलो अधिकार जेजून काडलो. कित्याक जेजू म्हणटा आपूण बापायशी वेता. तेजे उपरांत जेजू म्हणटा की ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें. आनीक जो मनीस पवित्र जाता तेका आनीक कास्तीचें फर्मोण ना. जो पवित्र जाता तेका. पूण तूं संवसाराच्या आशेक तर लोबजलेलो आहा जाल्यार तुका तें देंवसरा गेलें इफेर्न. हें आमी बरें करून बारीक नियाळ करपा जाय. संवसाराचो अधिकार जेजून पोत्तून काडून गेलो देंवसरा कडेन. आनीक आपूण आपल्याचें रोगोत वारोवन सगळ्यांची पातकां वायट दुयेंसां लाचारपण भिकारीपण गरीबसाण पयस केली. हें फकत दुसऱ्यांक कळोन येतलें जेन्ना तूं दर एक कातोलीक पवित्र जातलो आनीक ही सोजमणी कातोलिकांक दितलो. बारा अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. देवा संबंदी स्वत उगटापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. जेजू म्हणटा जेन्ना तूं पवित्र जातलो सगळें पवित्र आत्मो कोतलो. कित्याक बाप पुत्र पवित्र आत्मो तुजे भितर आसता. तर पवित्र आत्मो म्हणटा जेजू सगळें बापागेलें आयकोन तुजे वरवीं सगल्यो वस्तू कोत्तलो. तो आयकता तें तो सांगतलो. तर जेन्ना तूं उलयता तें लोक तुगेलें आयकतलो. तूं पड सांगता आतां म्हजे भाशेन तूं प्रवचन करून शिकवण दिता ती लोक आयकतलो. कित्याक पवित्र आत्मो त्या लोकांक शिडकायतलो की तूं कोत्तें वायट.
सगळें तुमकां कळयतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तर आमकां एक पाटी कातोलिकांक पवित्र जात्री आनीक वायटांत पडपाक आमकां चान्स ना. कित्याक जेजू पवित्र आसलो. ओरोणें वचोन जेजून 40 दीस उपास केलो आनीक मागीर देंवचार येयलो तेका नाडूंक. गायले 3 प्रश्न ओर 3 वस्तू कर म्हणल्यो. जेजून त्यो बायबलाच्यो उतरां सांगून देंवचार पडोन गेलो. तर आमच्या मोतीन म्हणटा आमी जेन्ना पवित्र आहाय तेन्ना देंवचार तुका नाडूंक देखून येयल्यार देंवचाराक चान्स ना. कित्याक आनीक घडचें आसा तें सगळें तुका सांगतलो, कळयतलो. तर तुका उतरां कितें उलोवपा जाय तीं देखून उतरां पवित्र आत्मो तोंडांत घालतलो म्हणटा. तर जेन्ना तूं पवित्र जाता तुज्या भितर देव आसता आनीक देव तुका पवित्र आत्म्या उदेशी आदार कोता. बाप आनीक जेजू क्रिस्त आनीक तूं तो जाबाब दिता आनीक ते ताळणेक तूं नाकारता. त्या देंवचाराचे ताळणेक तूं सांगता. त्या दुयेंसांच्या पळय तुका कितें अडचण जावपाक कोमेस जाता थोडी जोर तेका तूं सांगता देवान सांगिलां आपूण हांव जावन आसा देवाचें मंदीर. हांव जावन आसा देवाची कूड. तो देवाचे कुडीक दुयेंस लागना ना म्हूण देव कांय वायट कोना. हें बायबलांत जेजून सांगिलां. चल देंवचारा कोडचोर म्हजे सरशिल्लो आतांच्या आतां कोडचोर म्हजे सरशिल्लो जाल्यार तुगे तें पळय कितें अडचण जावपाक लागताली थोडी जोर कितें जावपाक लागतालो तो थिंगा बंद जाता. तुका पळय वायट टाळणी येताली तुगेले पयलीं वायट संवयो आसल्यो तेजेर तुका तो देंवचार पोत्तून ओडपाक वतालो. तूं सांग आपूण आनीक हांव देवाचें तेंप आतां सांगिल्लें ते भाशेन सांगाय काबार कोरे देंवचार गेलो पळोवन. तर जेजू म्हणटा हिंगा घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. 14 तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. तर आमकां ही आख्खी सोजमणी पळय दिल्या ती आमकां जेजू क्रिस्तान दिल्या. नवो करार आमकां साल्वार केलें जेजू क्रिस्तान. हो जोड तो देवाचो एक जोड. तीग जोडांतलो एक जोड जेजू क्रिस्त. आमकां जेजू क्रिस्त हिंगा कितें सांगता की आपल्याचे उदेशी बापाचे उदेशी आनीक पवित्र आत्म्याचे उदेशी सगळें तुमच्या जिवितांत घडोवन येतलें. तर दर एक मनशाक जिवितांत तर कितें बरें मेळटलें जाल्यार तेज्यान म्हणूं जायना आपूण सातीस त्रिनादीच्या एक देवाक मान ना म्हणून म्हणपाक जायना. आनीक तो म्हणटा तो फुटकिरो आनीक तेगेल्या जिवितांत तेका कांयच बरें येवपाचें ना. सारकें चोय सोंपेपणी उगतेपणी जेजून बरे भाशेन सांगिलां भुरग्यां सोजमायताय तेशें कोन्न. तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. तर सगळे तिगोय बाप पुत्र पवित्र आत्मो एक. बापा कडसान जेजू घेता जेजू कडसान पवित्र आत्मो घेता आनीक मागीर आमगेल्या तोंडांतलें तें उतर भायर सोदता. जेजून म्हणलां हें सगळें पळय हांव उलयतां तें सगळें बापायचें आनीक तें मागीर पवित्र आत्मो आमच्या तोंडांत घालता. तूं पवित्र जायना पवित्र आत्मो तुजे भितर ना तुका जेजूय तुजे भितर येना आनीक बापूय तुज्या भितर येना कित्याक तुज्या भितर पवित्र आत्मो ना. ही सिक्वेन्स सारकी कंप्लीट जावपाक जाय. ही पळय देवागेली पद्दत आहा बापा कडसान पवित्र आत्म्याक वता बापा कडसान जेजू क्रिस्ताक वता
जेजू क्रिस्ताक वचोन पवित्र आत्म्याक वता ही पद्दत सारकी क्लियर जावपा जाय ना जाल्यार ही पद्दत देवा गेली आमी मानून घेनाय हो पद्दती प्रमाणे ही पद्दत मानून आमी चलनाय जाल्यार हें जिवीत संवसाराचें जिवीत आमकां पळय देवान दिलां तें निर्फळ ह्या जिविताचो कांय अर्थ ना तूं तर हे पद्दतीन देव बाप देव पूत जेजू क्रिस्त आनीक देव पवित्र आत्मो तेग जोण एक देव तर हे तिगांकूय तूं देवाचो दर्जो दिना तिगांयच्याय आदारान तूं चलना पूण तूं सांतांक सायबिणीक आनीक खुर्सांक ओर जेजूच्या काळजाक ओर जेजूच्या रोगताक ओर जेजूच्या घायाक तूं रोजार कोता जाल्यार तुका कांय मेळपाचें ना आयकाय कातोलिकांचो बरें करून कान उगोवन बरें करून आयकाय मना बरयाय आनी हो पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयता तो आदार दितलो तुमकां सगळें वायट सोडपाक हें यूट्यूब आनीक सगळें वायट सोडपाक तुमचें धोर एका कातोलिकाच्या जिवितांत भरलां गोऱ्याब्यांनी रिगलां तें सोडपाक हो पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो सगळ्यांक जो मनीस आयकता तो पयलो पवित्र जाव हें व्हरून तुमकां मायको दिना काय तुमगेले हेंचो हें तुका घे तूं पवित्र जाव हें तुका रे ना भुरग्यांको दिना काय चोय तियागो तुका सांगता ना आयकील तो पयलो पवित्र जाव हें तुका आमंत्रण ती मागीर तुगेले वावराचेर पवित्र जातलीं तुवें तर मानून गेलो ना जाल्यार ती तूं सांगो तें कितको मानून घेतलीं हें तुका गे हें तेका रे हें तुका रे म्हणून पयलो पवित्र आत्म्या तुवें मानून घे तूं पयलो पवित्र जाव आनी काम करूंक लाग म्हजे भाशेन आनीक तेदनाच की तुगेल्या घराचेर तुगेले मेंबर पड घराचे वायट आहाय वायट रस्त्यार पावल्याय वायट दोशीर पावल्याय वायट चिंतनांनी लबदोल्याय वायट घडण्यो घडोवंक त्या फुडें सरल्याय जाल्यार ते तुगेल्या देवाचे चालीचेर तुगेले म्हळ्यार कितें देवाची चाल तुगेली जेजू क्रिस्ताची चाल जाता तुजे भितर देव बाप देव पूत आनीक देव पवित्र आत्मो आसता बाप पूत आनी पवित्र आत्मो जेन्ना तूं पवित्र जाता आमकां दोन कातोलिकांक पवित्र जावपाची सारकी गरज ना जाल्यार तुमी रितीर कोरयाय ना जाल्यार तेर्स कोरयाय ना जाल्यार जेजूच्या काळजाचो तेर्स कोरयाय जेजूचो घायाचो तेर्स कोरयाय जेजूच्या रोगताचो तेर्स कोरयाय ना जाल्यार हुर्सां बोली वचोन थिंग नाक मारयाय ना जाल्यार आनी सातां बोली वचोन थिंग तकली मारयाय कांय जावपाचें ना हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक कोलेत आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादादी वाज आनीक तिजे फामिलीक मोरियाण आनीक तिजे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर सगळ्यांक बऱ्या देण्यांनी भर चिन्ना तांची शांती पावय अल्सराचें दुयेंस बिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस लो ब्लड प्रेशर हाय ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल डायबेटीक फातराचें दुयेंस किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस तकलेन सुडलें ती आवट जालें ती मेंटल जालें ती बेरेलें ती तकलेन भूल जालें ती हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर तशेंच जे मेंबर घरांतले काम करतात तांचें काम राखून आनीक सांबाळून दवर आनीक तांचे पागार वाडय पोस्ट वाडय आनीक जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पागाराचें व्हडले कंपनींत काम फावो कर आनीक जो लोक काम कोविडाक लागून वचोन बेकार आहाय तांकां परतून तांचे पागार वाडोवन काम पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांचें काम परतून सुरू कर आनीक
ही सगळ्यो अजापां मिलाग्र ती जिवितांत आपल्या जाल्याय त्यो पळोवन ती पवित्र जावपाकूय तूं तुजी कृपा मोग बळ काळजीदारपण तांकां तूं तुजें दवर तांचेर ही सगळी मागणी तुका हांव करतां. सर्गेच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.